आता खबरो विस्तारान। आदले शिवसेना प्रदेशाध्यक्ष शिवप्रसाद जोशीन 200 वांगड्या सयत शेनवारा मोगो पक्षात प्रवेश घेतलो। येवपी विधानसभा वेंचणुकेत आमी स्वता सरकार स्थापीत करतले म्हण विश्वास मोगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान दाखयला। मोगोन 27 मतदारसंघांनी आपल्या पक्षाच्या कार्याक सुरवात केल्ली आसा। आरडेक्स गोवा खातीर चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस। ज्या कार्यकर्त्यांचे वैचारिक अशा प्रकारे काही निर्णय लादले गेले आणि वैचारिक मानसिक खच्चीकरण झाल्यानंतर सगळ्यांच्या एका विचारान आज आम्ही महाराष्ट्र गोमंतक पक्षान मनान आचारान विचारान आणि संस्कारान एक रूप जाल्ले आसात। त्यांनी मोगो पक्षात प्रवेश केल्लो आसा। त्या सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। आज जवळ जवळ 200 जाणांनी गोंयभरच्या 200 कार्यकर्त्यांनी आमच्या मोगो पक्षात प्रवेश केल्लो आसा। त्यांचे हांव स्वागत करता। मोगो पक्ष आपले जाणे गोंयभर बांदपाचे ठरयिल्ले आशिल्ले आणि आज मोगो पक्ष सगळ्या जवळ जवळ गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघातले हे कार्यकर्ते आज मोगो पक्षात सामील जाल्या। मोगो पक्षाचो विस्तार हो आमी सुरू केल्लो आसा। आमचे कार्य त्या पद्धतीन चालू जाला आणि त्या खातीर आज इतले जाण हे सगळे पक्षान आयल्या हे कार्य चालू जाल्ले आसा आणि मोगो पक्ष फुडल्या फावटी निश्चितूच प्रयत्न करतलो आपले सरकार हाडपाचे। कोण सो कोणाचो सपोर्ट बा घेवचो ना। आम्ही कार्य चालू केलं। आम्ही पयलींच सांगला 27 मतदारसंघ मोगो पक्षाचा चालू केल्ले आसा। आज ह्या 27 मतदारसंघ आज गोंयभरचे युवक हांगा आयल्या मोगो पक्षाक मेंबरशीप करपाक। ह्या युवकांक घेवन आणि आमचे कार्य जोरात आमी ह्या मतदारसंघात चालू करता। मोगो पक्ष ह्या एक आघाडीतलो घटक आसा आणि आमचे मुखेलमंत्री बाब मनोहर पर्रीकर हे आजारी असल्या कारणान सगळ्यांनी सॅक्रिफायस केल्लें आसा आणि 2 महिन्यात आमकां पयर त्यांचे आमचे जेन्ना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आयिल्ले तांणी सगळ्यांक आव्हान केलां की 2 महिन्यात ते परत येता, त्या खातीर 2 महिने तुमी कळ सोडची आणि हे 2 महिने तरी हे सरकार आमचे जे मिनिस्टर आसा आमदार आसा ते व्यवस्थित चलयतले। 2 महिन्या मागीर 2 महिने तो येता न्ही। ना ते इफ यू आर नॉट सॅटिस्फाईड देन नो वी आर सॅटिस्फाईड। 55 वर्सां विधानसभेन सातत्यान आसा, कायम आसा। मोगो पक्ष खंयच कमी पडूंक ना, पूण गोंयांक बऱ्यान बरे आमदार आनी बरे मंत्री दिवपाचो सदांच मोगो पक्षान प्रयत्न केला।